आज आमच्या सगळ्यांचे दोळे चंद्रार आसात. चंद्रयान-1 एक किक स्टार्ट आशिल्ली इंडियाची स्पेस टेक्नॉलॉजी, पण इंडियेन कमी खर्चान पहिल्या शॉटान मंगळ विजय केलो. जर तुम्ही म्हणतात आम्ही डेव्हलपिंग कंट्री डेव्हलप्ड केन्ना जातले? आता आमची स्पेस इंडस्ट्री इज अ मल्टी बिलियन इंडस्ट्री. इंडिया इज अ गुड फर्टाईल ग्राउंड फॉर लॉन्चिंग सॅटेलाइट. स्पेस मायनिंग इज द फायनल फ्रंटियर. कॅन वी टुडे नॉट अफोर्ड टू गो टू स्पेस? वेल, इंडियन एस्ट्रॉनॉमीक तशी वेगळी ओळख करून दिवपाची गरज ना. रायट फ्रॉम विक्रम साराभाई टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जाणें ताका आमकां विंग्स ऑफ फायर दिले. इस्रोचे जरी डिटेल कोणाक खबर आसचें ना, बट आय थिंक नाव हे सगळ्यांनी आयकलां. मंगलयान आसूं किंवा आमचे सद्याचे चंद्रयान-3, हे सगळें म्हाका दिसता जरी आमकां वेगळें आसत जाल्यार आमी वेब सिरीजच्या माध्यमांतल्यान द रॉकेट बॉय जर पळयलां जाल्यार म्हाका दिसता आमी इल्ली तरी ताची हिस्ट्री जाणा आसतले हें हांव गृहीत धरतां. आनी चंद्रयान-3चेच सध्या ट्रेंडींग टॉपीक आसा आनी ह्या ट्रेंडींग विशयाचेर आमी आनीक उलयतले. जाणून घेवपाक इंडियन स्पेस रिसर्चचो प्रोग्राम आसा तो कितें, ताचो फुडार कितें, आनी मोर इम्पॉर्टंटली जे चंद्रयान-3 आमी 23 ऑगस्टाक सध्या सारखे तग लागून बसल्या की केन्ना एकदां लँड जाता तें, त्या खातीर जाणून घेवपाक आनी ताचे बद्दल इन्फॉर्मेशन जाणून घेवपा खातीर आयज आमच्या बरोबर आसा सतीश नायक, फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीचे प्रेसिडेंट. Satish, as always, welcome home to Prudent. Yes. This is your second home, third home rather, because first home is your Friends of Astronomy office, je tumchi public astronomy asa. Second is, I believe, is yours, and third one is happens to be Prudent. Antariksh up and away. Very true. Now, म्हाका एक सांग, बरेच let us start from scratch, because जांकां astronomy खबर आसा, जांकां space research program आमचो खबर आसा, history खबर आसा ना, हांगाच्यान आमी सुरवात करूया. बेसिकली इस्रो आमी म्हणटा. आमी जर कोणे वेब सिरीज पळयल्या जाल्यार म्हाका दिसता रॉकेट बॉयजांतल्यान आमकां साराभाईतल्यान ती सुरवात जाताली. हाच्या बद्दल इन जस्ट इफ यू कॅन टेल मी. ओके रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक नमस्कार. आज आमी चंद्रयान-3 आमचे जे आतां लँडर आसा, लँड जावपाचें आसा, ताजें एक थ्रील सगळ्यांक आसा. एक सेलिब्रेट करपा खातीर लायक एक प्री पार्टी ही अशी आमी म्हणूं शकतात. तातूंत सगळ्यान इम्पॉर्टंट योगदान आमचें इस्रोचें. इतले करोड आमी भारतीय आसात. आज आमचे सगळ्यांचे दोळे चंद्रार आसात आनी ते कोणें आमकां थंय पळोवंक आमकां कापस्ताद दिली? आमचे इस्रोन. आतां इस्रो म्हणजे इन ब्रीफ सांगप म्हणजे 2 शब्द. 1969 ह्या सालांत इस्रोची सुरवात जाली. त्या वेळेचे आमचे जे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले नेहरूजी, तांणी एक असोच म्हाका दिसता ह्युमरस असो एक संवाद केलो विक्रम साराभाई कडेन, आनी ते म्हणपाक लागले की इंडिया इज सच अ पुअर कंट्री, आमकां कितल्यो प्रायोरिटीज आसा, हाऊ कॅन वी एफोर्ड स्पेस प्रोग्राम. म्हणजे स्पेसाक पयशे लागतात. इंडिया इज अ पुअर कंट्री, कॅन वी एफोर्ड अ स्पेस प्रोग्राम? आमकां प्रॉब्लम्स आसात. सो विक्रम साराभाईचं फेमस स्टेटमेंट आसा की ताणें म्हणलें की इंडिया इज अ पुअर कंट्री, वी हॅव सो मेनी प्रॉब्लम्स, दॅट इज वाय वी शूड गो फॉर अ स्पेस प्रोग्राम. इट इज द सेम वर्ड्स, बट दॅट इज वाय वी शूड गो फॉर अ स्पेस प्रोग्राम. रोहित, कितें आसा की आज स्पेस एक लेवलाचेर एक पावंड्याचेर पावलां की वी कॅनॉट निग्लेक्टेड. आनी आज आमी म्हणटात की इंडिया इतली आमी आतां बिगस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री आसा, इतलें आमचें पॉप्युलेशन आसा. पॉप्युलेशनाचे नेगेटीव आनी पॉझिटीव इफेक्ट जावं शकता. इफ यू थिंक इट इज अ बर्डन, इट कॅन बी अ बर्डन, बट दॅट सेम मॅनपॉवर इज एन एसेट. आमकां सगळ्यान जास्त मॅनपॉवर आसा तो आमी वापरूं शकतात आनी आमी इतलें सगळें करपाक शकतात. सो दॅट इज चायनान तेंच केलें न्ही. तांचो मॅनपॉवर वापरून तांणी इतले फुडें सरले. इंडस्ट्रियलायझेशन, यू नीड मॅनपॉवर. सो इंडिया टुडे इज वेल इक्विप्ड. हांव असो म्हणचो ना की इंडिया टुडे इज अ डेव्हलपिंग कंट्री. We are not developing. We have developed to a certain extent. And it is only a leap. See, आता हांव एक ल्हानशें एग्जांपल दितां. म्हाका तरी दिसता, बिकॉज म्हजी इतली आवड आसा एस्ट्रॉनॉमी, स्पेस, आमच्या मनशाचें सगळ्यांत व्हडलें ह्युमन सिविलायझेशन, जे मनीस पृथ्वीर आयले, सगळ्यांत पयलें व्हडलें अचिवमेंट इज मे बी उजो आमी सोदून काडलो. इन्व्हेन्शन ऑफ फायर, व्हील, आदी मानवाच्यान आमी मानव जाले थंयच्यान. सेकंड म्हाका दिसता बिगस्ट अचिवमेंट इज चंद्र. 1969 नील आर्मस्ट्रॉंग. हे पृथ्वीर कितली तुमी प्रगती करात, पूण ही पृथ्वी सोडून जेन्ना तुमकां कॅपॅसिटी आसा दुसऱ्या ग्रहाचेर पांय दवरपाची, दॅट इज युअर नेक्स्ट लीप. आनी ताणें म्हणलें की दीस इज वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मॅन,
and giant leap for mankind, not America, not Neil Armstrong, entire mankind. So तो इतलो हंबल्ली ताणें तें सांगलें तें आमी चंद्राचेर पावले हें आमचे मॅनकायंडाचें अचिवमेंट. आनी तिसरें अचिवमेंट कितें जालां अजून कांय जावना. 1969 50 वर्सां जावन गेलीं आमी चंद्रार पांय दवरलो पूण आमी ताज्या पलीकडे आज पर्यंत पावनात. आमचे भरपूर सगळ्यान नवे तरेचे मॉडेल्स मोबायल फोनाचे तुमचे कडेन आसा, सगळ्यान नवे तरेची टॅक्नॉलॉजी आसा बट कन्ज्युमरिस्ट. So have we taken the next quantum leap into the universe, space? So मंगळाचेर अजून प्रयत्न आसा, मंगळाचेर आमी वचूं शकनात. ह्युमन्स कॅनॉट गो देर टील नाव. आमची टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप जावना. सो आमी आतां सो चंद्राचेर आमचे प्रयत्न आमचे कंप्लीट जावना म्हणून हें आसा. जेन्ना 1969 मून लँडींग जालें, नासान सगळें तें हें केलें, तें एक्चुअली सायन्सा खातीर खऱ्या अर्थान करूं ना. दॅट वॉज कोल्ड वॉर. ते कॉम्पिटिशन लागलें दोन कंट्रींचे, कोण पयलो. तातूंतल्यान ते कॉम्पिटिशनांतल्यान चंद्र विजय जालो खरो. पण एनीवे तातूंतल्यान विज्ञान भरपूर मेळ्ळें. बाय प्रॉडक्ट म्हणजे आमकां भरपूर तातूंतल्यान विज्ञान मेळ्ळें आनी आमी फुडें पावले. पण मागीर तें मातशें थंडावलें, बंद पडलें आनी चंद्राची ओड कमी जाली. पण ती कमी जावपाक जायना आशिल्ली. तेन्नाच ती जर चालू आशिल्ली जाल्यार आज आमी मंगळाचेर मंगळ जावन आमी फुडली तयारी ज्युपिटराचेर करतले आशिल्ली. आतां सध्या ऑब्वियसली जशें आमी उलयलें चंद्रयान 3 सगळ्या कडेन आमी आयकतात. जस्ट टू नो की ऑब्वियसली नील आर्मस्ट्रॉंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लँड ऑन मून. ओके, ते जातकूच ऑब्वियसली राकेश शर्मा वॉज इंडियन वेंट टू स्पेस. अँड ताज्या नंतर आता तुम्ही म्हटलं की इफ एट ऑल आमची बऱ्याचदा मेमरी इज व्हेरी शॉर्ट. आम्ही जर म्हणटा की चंद्रयान 3 जाल्यार चंद्रयान 2 आणि चंद्रयान 1 ह्याच्याबद्दल म्हाका जस्ट थोडे एक क्विकली रिफ्रेशर. आमकां सगळ्यांक 3 नंबर खबर आहा, 2 नंबर आणि 1 नंबर खबर ना. चंद्रयान 1 जेन्ना केलें, आतां 10 वर्सां जालीं चंद्रयान 1 वचून. चंद्रयान 1 एक किक स्टार्ट आशिल्ली इंडियाची स्पेस टॅक्नॉलॉजीक. आतां कितें जालें, 1969 आमचें फर्स्ट रॉकेट लॉन्च जालें तें तुंबा केरला, थंय तें लॉन्च जालें आनी मागीर थंयच्यान चालू जालें. इवन आमचे डॉक्टर अब्दुल कलाम ताजेरूच काम करताले, दे वर ऑल्सो देर. तातूंतल्यान मागीर ते प्रेसिडेंट जालो. सो मागीर कितें जालें, आमी फुडें पावले आनी हें आमचे 1963 जेन्ना आमचे फुडें केरलान सगळो लॉन्च पॅड तयार जावपाक लागलो बाय 63. सो जालें कितें, द थिंग इज तुंबा इज व्हेरी क्लोज टू द मॅग्नेटीक इक्वेटर. आय वॉज अबाउट टू आस्क यू व्हाय तुंबा. तुंबा आतां कितें जाता, आमच्या अर्थाक तुमी ग्लोब पळयला, चित्र पळयला, ताजेर इक्वेटर आसा. पण जेन्ना तुमी मॅग्नेट घेतात, एक सादो मॅग्नेट जेन्ना तुमी घेतात आनी धरतात आनी तो खंय पॉयंट करता, नॉर्थाक पॉयंट करता, पूण तो नॉर्थ पोलाक पॉयंट करना. सो अर्थाचो नॉर्थ पोल वेगळो आसा आनी मॅग्नेटीक नॉर्थ पोल वेगळो आसा. सो नॉर्थ पोल इज सेपरेट आनी आमचो मॅग्नेटीक इक्वेटरूय वेगळो आसा. सो बिकॉज तुंबा इज व्हेरी क्लोज टू द इक्वेटर, मॅग्नेटीक इक्वेटर, थंयच्यान रॉकेटां लॉन्च करपाक मोस्टली जिओ सिंक्रोनस रॉकेटां तरेतरेची रॉकेटां आसा, ती लॉन्च करपाक खूब मदत जाता. म्हणजे अर्थ जशी फुडें मूव जाता न्हय, सो इक्वेटरा कडेन मॅक्झिमम मुवमेंट आसता आनी त्याच पोजिशनार जर रॉकेटां धाडली जाल्यार रॉकेटां म्हणजे अर्थाच्या ग्रॅव्हिटी फिल्डाक धुकलून फुडें वचूं शकता. एडवांटेज. सो दे कॅन गेन मोर मोमेंटम आनी ते तांकां कमी त्रास लागून ते फुडें वचूं शकता. सो असले लॉन्च पॅड इज व्हेरी लायक खूब म्हत्वपूर्ण आसा. सो त्या खातीर ते तुंबा यूज केले. मागीर फुडें आमचो 1975 फर्स्ट, तुका खबर आसतली, 2 रुपयाच्यो नोटी खूब जाणां कडेन आसा, आर्यभट्टा. आमचो सॅटेलायट लॉन्च जालो, तो तितलो सक्सेसफूल जालो ना, पण दे वर बेबी स्टेप्स. आनी आतां आमच्या इस्रोन मंगलयान लॉन्च केलें आनी मंगलयान लॉन्च करून आमी इतलें नाम कमयलां की तें आमी फुडें दवरपाक जाय. मंगलयान इज द ओनली मिशन फॉर अ कंट्री वीच लँडेड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट. लँडेड न्ही, इट वॉज ऑर्बिटर. सो मार्स ऑर्बिटर मिशन आशिल्लें तें इतले कंट्रीनी इतले म्हणजे बिलियन्स ऑफ डॉलर्स खर्च केल्या, पण ताका सक्सेस रेट कमी आशिल्लो. पण इंडियेन कमी खर्चान पयल्या शॉटान मंगळ विजय केलो. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की इंडिया हॅज ऑलवेज गिवन अ प्रायोरिटी. तेच तुमकां विक्रम साराभायचें सांगता न्हय, विक्रम साराभायचें एक आसा की तांकां खबर आशिल्लें की इंडिया इज अ डेव्हलपिंग कंट्री. नेहरूजीन म्हणिल्लें तें तांकां खबर आशिल्लें. सो अशी एक स्टोरी आसा की ते सुद्दां 1 रुपया टोकन पगार घेताले. सो ही वॉज दॅट टायप ऑफ अ पर्सन आनी ताका विजन आशिल्ली की वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. आणि पयलीं सगळे रॉकेट्स, सॅटेलायट्स तें सगळें केलें, कमर्शियल यूज ऑफ स्पेस बी सगळो केलो. बट वी कॅनॉट स्टॉप देर, वी हॅव टू गो नेक्स्ट. जर तुमी म्हणटात आमी डेव्हलपिंग कंट्री डेव्हलप्ड केन्ना जातले? डेव्हलप्ड कंट्रीचे सगळ्यांचे इस्रो आसा, आय मीन नासा आसा, इसा आसा, रॉस्कॉमोस आसा रशियाचे. डेव्हलप्ड कंट्रीसाचे एक हें आसा, कितें म्हणटा तांकां, हायलायट आसा, दे हॅव ऑल
सुपर स्पेस प्रोग्राम्स. सो इफ वी वॉन्ट टू बिकम डेव्हलप वी ऑल्सो नीड टू हॅव दॅट. तुम्ही डेव्हलपिंगूच उरूंक सोदतात आनी गरिबी म्हणून जप करतले काय मातशे फुडें वतले. आता अजून कितली मिशनां आसा रोहित वचपाची आसा. गगनयान म्हणजे इट इज अ इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन कशें जें परमनंटली एक स्टेशन कशें स्पेसान लॉन्च जातलें. आमची फुडलो जनरेशन आमची भुरगीं वचूं शकतलीं थंय. जशी कल्पना चावला सुनीता विलियम वचून रावन 6 म्हयने येवं शकतली अशें गगनयान लॉन्च करपाचें आसा. आनी गगनयान लॉन्च करून तातूंत भितर वतलो कोण रिसर्चाक एस्ट्रोनॉट्स ऑर इंडोनॉट्स जे आमी म्हणटात. सो आज हे एस्ट्रोनॉट्स कोण हे अमेरिकेचे आनी रशियाचे वचचे ना इंडियन वतले. आनी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आमकां आतां खबर ना की इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आतां हे टायमार एट दीस व्हेरी मिनिट रशियन भितर तांचे ट्रेनिंग चालू आसा. इंडियन्स आर देर ट्रेनिंग इज गोईंग ऑन फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू बी सेंड टू स्पेस. इंडियन स्पेसान वचपाचें आसा. फुडें चंद्रार वतले. आतां चंद्रयान 1, 2, 3 सांगता हांव तुका पण दॅट वील नॉट बी द एंड. चंद्रयान 4, 5, 6 आसतले आनी मागीर फायनली दे वील बी अ मॅन लँडींग ऑन द मून. इंडियन वील लँड ऑन द मून. आता तूं म्हणटलो की 20 वेळा मून लँडींग जालां आमी ऑलरेडी आमी वेगळे व्हडले कितें सोदून काडटले. पण दॅट इज नॉट इट. चंद्रयान 1 जें आमी धाडिल्लें ताणें कितें केलें की चंद्राचेर लिक्वीड वॉटर सोदून काडलें. इट वॉज सपोज टू बी इम्पॉसिबल. चंद्राक एटमॉस्फियर ना. और ताका एक एक्झोस्फियर आसा ताका हार्डली एटमॉस्फियर आसा. सो आमकां अशें दिसता की लिक्वीड वॉटर खंय आसूं शकता. एटमॉस्फियर आसा थंय आसूं शकता म्हणून अर्थार लायफ आसा. पण तें आमच्या चंद्रयान 1 रॉंग प्रूव केलें. इतलें आमच्या नासान धाडून पूण चंद्रयानान सोदून काडलें की हां लिक्वीड उदक आसा. दॅट इज हाव इट इज. रिसर्च डेव्हलपिंग कंट्री तशें नासता थंय. यू हॅव टू टेक द नेक्स्ट लीप फॉरवर्ड अदरवायज तूं नेक्स्ट क्वांटम लीप व्हरूंक शकना. सो दॅट इज वाय अ कंट्री हॅज टू गो हेड. आनी आमी सगळे इंडियन्सांनी एकूच काम करपा जाय. वी हॅव टू सपोर्ट आमची स्पेस अँड वी हॅव टू बी प्राऊड ऑफ दीस. आमच्या भुरग्यांक स्कुलांनी ही मेसेज पावपा जाय आनी आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान आतां पावता की आमकां जबरदस्त फक्त कितें जय हिंद म्हणून आनी फ्लॅग हॉइस्टिंग आनी इंडिपेंडन्स डेचे व्हॉट्सएप फॉरवर्डान जायना. यू हॅव टू फील दॅट यू कम फ्रॉम अ कंट्री वीच कॅन लॉन्च सॅटेलायट टू द मून ऑन मार्स ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट. So this is what we are proud of. You nicely said that we have to support. I might be critical here. Obviously तुम्ही म्हटले की पंडित जवाहरलाल नेहरू ते फकाणांनी झाले आणि ऑब्वियसली वी टूक दॅट फर्स्ट बेबी स्टेप आणि त्याच्यातल्यान आमची सुरुवात जाली. आयज इस्रो सारखी आमचे येदी व्हडली संस्था आसा. त्याच्यानंतर ऑब्वियसली वेन द लिडरशिप चेंज आय थिंक लाल बहादूर शास्त्री जेन्ना मिनिस्टर ऑफ अफेअर्स असले तेन्ना तांची प्रायोरिटी वेगळी असली. तांची प्रायोरिटी एग्रीकल्चर असली, हंगर असलो. ऑब्वियसली वी वर दॅट डेव्हलपिंग कंट्री बिकॉज आमचे जस्ट इंडिपेंडन्स जाले. सो ताणी प्रायोरिटी वेगळी धरली आणि ऑब्वियसली ही सेड दिस कांट वेट. हेतूंतल्यान कितें फायदो मॉनिटरी बेनिफिट्स पळोवंक लागले आमी कितें मेळटलें आमकां काय म्हणून. हांव खरेंच विचारपाक सोदता ऑल दीज इयर्स नाव 70 ऑड इयर्स आयज अजून हे आर्ग्युमेंट आसा अजून आसा की बाबा तुम्ही चंद्रार आणि भायर कित्याक धाडटा जेन्ना हांगाच तुम्ही लक्ष दियात. आमचे रस्ते म्हणा किंवा बाकीचे फॅसिलिटीज आणि थंय तुम्ही मिलियन्स अँड बिलियन्स म्हणटा 1000 म्हणपाक वयर. हाऊ डज दिस अफेक्ट आवर फ्युचर? ओके आता स्पेस रिसर्च कित्याक जाय दॅट इज अ सेपरेट थिंग. पण इंडिया वाय इंडिया हॅज टू गो टू स्पेस हे तुमकां 2-3 अशें इन शॉर्ट हांव सांगता तुका. ओके आता कितें जाता न्ही एक आज आमचे हें आसा चंद्रयान किंवा स्पेस प्रोग्राम हो कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. आतां चंद्र आसा हो फक्त इंडिया फक्त आपलें कितें वचून फ्लॅग लायतले आनी सगळे कंट्रीक सांगतले आमी व्हडले तशें न्हय. आमी एक इंडस्ट्री तयार करीत आसात. बारीक सारकें लक्ष दी. इंडिया इज प्रिपेरिंग अ इंडस्ट्री. आतां आमची स्पेस इंडस्ट्री इज अ मल्टी-बिलियन इंडस्ट्री. येदी व्हडली इंडस्ट्री की अमेरिकेक स्वता नासा कडेन तितले फंड्स ना तातूंत पंप करपाक म्हणून तांणी प्रायवेट एंटरप्रायज ओपन केला. आतां प्रायवेट आतां एंटरप्रिन्युअर्स स्पेस टुरिजम बी आतां चालू जाता. सो आतां केन्नाय खंयची इंडस्ट्री प्रायवेटायज केन्ना जाता जेन्ना ताजे खूब व्हडलो डिमांड आसता. सो अमेरिकेन जेन्ना स्पेस प्रायवेटायज केल्या तुवें समजुपाचें कितली कंट्रीज आसात जांकां सॅटेलायट्स लॉन्च करपाचे आसात. कम्युनिकेशन मोबायल्स हे ते खंयच्यान करतले. वेस्टर्न कंट्रीज आर व्हेरी कॉस्टली. सो इंडिया इज अ गुड फर्टायल ग्राउंड फॉर लॉन्चिंग सॅटेलायट्स. आनी आमचे कडेन आसा आमचे कडेन लॉन्च पॅड 45 सेंटर्स आसा इंडियन इस्रोचे. सो आमचे कडेन भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आनी आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात आनी हे चंद्रयान मिशनाच्यान आमी एक्सपिरियन्स तयार करीत आसात. सो हें आमी हें धाडलां आमचें रॉकेट धाडलां चंद्रयान लॉन्चर. इट इज वन ऑफ द हेवियस्ट रॉकेट. दॅट इट सेल्फ इज एन अचिवमेंट. त्या वर्ल्डाक दाखोवपाक की आमी हेवियर आनी हेवियर पेलोड्स लॉन्च करूं शकतात. सो तुमचें कितें आसा दियात आमी लॉन्च करतात. दीस इज वन थिंग. एडवर्टिजमेंटूय जाला
आनी इंडियान आपले दाखयलां की रुतपो दाखयला की आमी कितें कितें करूं शकतात. हां, सो एवरी कंट्री हॅज सीन वॉट इंडिया कॅन डू. आमची कॅपॅसिटी कापासितात दाखयल्या. दुसरें म्हणजे कितें आसा, स्पेस ते फायनल फ्रंटियर आसा ताका खूब एप्लिकेशन्स आसता. एक ल्हानूच सांगता हांव फक्त विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टायम. कितेंय इंडस्ट्रियलायझेशन जावपा जाय जाल्यार मिनरल्स जाय, मेटल्स जाय, लोखंड जाय, मँगनीज जाय, सगळें जाय. आमी सगळें तें उत्पन्न करतात मायनिंगाच्यान. जर तुका सक्सेस जाय, तुजी कंट्री फुडें सरपा जाय जाल्यार यू हॅव टू हॅव रिसोर्सीस. फक्त इकॉलॉजी एनवायरमेंट म्हणून मायनिंग बंद करूं शकना. धातू खंयच्यान येतलो, इंडस्ट्री खंयच्यान उबी रावतली. घडयाळ, मोबायल सगळ्यान आमचे प्लुटोनियम मेटल्स म्हणून आसता, प्लुटोनियम ग्रुप ऑफ मेटल्स आसता, दे आर व्हेरी कॉस्टली. ताजे शिवाय हें सगळें जायना, मोबायल्स बी जायना. सो ते खंयच्यान हाडटले. दॅट इज वाय दीस थिंग्स गॅजेट्स आर एक्सपेन्सिव्ह. सो हें सगळें एम्पल क्वॉन्टिटीन आमच्या अंतरिक्षात मेळटा. ते एस्टरॉइड्साचेर मेळटा, मुनाचेर आसा, सगळे कडेन आसा. सो स्पेस मायनिंग आतां तरी तुमकां दिसलें की एक कितें तरी हॉलिवुडाचे सायन्स फिक्शन मुवी न्हय, बट इट इज अ ट्रूथ. इट इज एक्चुअल रियालिटी की स्पेस मायनिंग इज द फायनल फ्रंटियर. एस्टरॉइड्स आसात, तांचेर भरपूर प्लुटोनियम ग्रुप ऑफ मेटल्स आसात. ती जर आमी मायनिंग करपाची कॅपॅसिटी आसा जाल्यार आमी सामके संपन्न जातले. आनी मेन म्हणजे आमच्या ह्या चंद्राचेर यू मायट नो ऑर नॉट नो एक प्रकारचो पदार्थ आसा, ताका H3 म्हणटात, हिलियम 3. आनी हिलियम 3 इज अ अनबाउंड सोर्स ऑफ एनर्जी. जो जर आमी तो युटिलायज करून आमी तो यूज करूं शकले जाल्यार देर वील बी अ पॉल्युशन फ्री सप्लाय ऑफ पावर, कितें म्हणटा ताका, आमचे एनर्जी फॉर दीस प्लॅनेट. विदाउट पॉल्युटींग द प्लॅनेट यू वील बी एबल टू सस्टेन दीस प्लॅनेट. सो इतले फ्रंटियर्स आसा की हांव अशें म्हणटा, कॅन वी टुडे नॉट एफोर्ड टू गो टू स्पेस असं. आनी इंडिया इज सच अ बीग कंट्री. आमचें इतलें पॉप्युलेशन आसा, आमचें इतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट करतात. आमकां फुडें खूब कितें कितें जाय, आमची भुरगीं फाल्यां वाडटलीं, ती कितें करतलीं. सो वी नीड टू क्रिएट द ग्रावंड फॉर देम. सो इंडिया हॅज टू इन्वेस्ट नाव इन स्पेस रिसर्च. सो आमी, आनी इट इज नॉट जस्ट अबाउट हें न्ही फक्त लोकांक दाखोवपाक आनी इंडिया ही दी व्हडली कंट्री. इंडिया एक इंडस्ट्री तयार करीत आसा स्पेसाची. सो फाल्यां आमची जेन्ना इंडस्ट्री वयर पावतली तेन्ना अदर कंट्रीज वील लूक, बिकॉज एवरी कंट्री कॅनॉट डू इट. ओन्ली 6 कंट्रीज इन द वर्ल्ड कॅन लॉन्च रॉकेट्स आनी ओन्ली 4 कंट्रीज हॅव रीच द मून. हे सगळे डेटा आसात, ते जनरल नॉलेज. तातूंत इंडिया, सगळे कडेन इंडिया आसा. सो इंडिया आपले कितें म्हणटा, आपली इंडस्ट्री तयार करीत आसा स्पेसाची. सो तातूंतल्यान मेटल्स, मायनिंग, मागीर मून कॉलनायझेशन, खूब कितें कितें आमचे फुडें प्लॅन्स आसात. दुसरें इन द लाँग टर्म, हांव चंद्रयानाचे आनी इंडियेचेच उलयना. आतां कितें जालें, चंद्रयान 1 फक्त उदक सोदून काडलें पण लँडींग जावना. सेकंडान लँडींग अटेम्प्ट केलें पण ते क्रॅश जालें बिकॉज जस्ट 30 किलोमिटर्सा कडेन कितें तरी प्रॉब्लेम जालो ना. 1/2 किलोमिटर आहे ते सामकें लागीं. लोकांक ते खबर आसना, बट लोकांनी मागीर मेम्स पळयले, इस्रोचो चेअरमॅन आनी हे ते सगळे. If I say that, people will remember Chandrayaan 2. हांव जरी म्हणटा न्ही रोहित, चंद्रयान 2 जेन्ना क्रॅश जालें पळय, फेल जालें मिशन, लँडींग फेल जालें, ताजो ऑर्बिटर फेल जावं ना, तो अजून आसा. दॅट वील बी हेल्पिंग अस इन फ्युचर. सो तेन्ना जे लोक मेम करतात तांणी पयलीं स्वता आपले कडेन विचारचें. आनी सायकल शिकतना तूं पडनासतना शिकला, एकदा तरी धोपर फुटूना सायकल शिकतना. हां, सो इंडियान कोणाची टेक्नॉलॉजी कॉपी करनासतना, नासाची घेनासतना स्वता तयार केला. हां, सो इल्लेशें कितें तरी जावपाक शकता. आतां वी वील लेट अस विश द बेस्ट ऑफ लक फॉर अवर चंद्रयान 3. लेट्स ओन्ली होप. आतां कांय उलोवपाचें ना, फिंगर्स क्रॉस म्हणटा तशें फुडें कशें कशें जातलें. आमी प्रयत्न भरपूर केल्या, इस्रोन आमचे भरपूर प्रयत्न केले. ह्या वेळा आमचो लँडर टफ आसा आनी ह्या वेळा आमच्या लँडराक फास्टर डिसिजन घेवपाचें सॉफ्टवेअर आसा आनी खूब कितें कितें म्हणजे तांकां लास्ट म्हणजे कळना की आतां कितें जावंक शकता. एक्सपिरियन्स आयला. सो हें सगळ्यांत आनी केलां. आनी तरी कितें तरी जाता किंवा जायना, दॅट इज तातूंत आसता 50-50%. फिंगर्स क्रॉस, व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी व्हिच यू से, व्हॉट इज द पर्सेंटेज? म्हाका तरी 100% विक्रम लँडर आमचो लँड जातलो आनी प्रज्ञान रोवर भायर सरतलो. प्रज्ञान रोवर जो आसा आमचो 14 दीस म्हणजे चंद्राचो तो 1 दीस, बिकॉज चंद्राचे दीस वेगळो आसता. सो 14 पृथ्वीचे दीस, 14 डेज तो थंय कार्यरत आसतलो. तो ऑर्बिट करतलो आनी रिसर्च करतलो. यू वील बी सरप्रायज रोहित की तो कसलो रिसर्च करतलो खबर आसा? एक रिसर्च तो चंद्रार वचून सुर्याच्या करतलो. ओके, सुर्यांतल्यान कंटिन्युअसली एक हें येता, सोलार विंड म्हणून ताजो एक घातक वायू आसता. चार्ज पार्टिकल्स, दे आर डेंजरस. आनी अर्थार आमचे मॅग्नेटीक फील्ड आसा म्हणून एक एनवलोप आसा म्हणून तो भितर येना. पूण चंद्रार ना. सो चंद्रार तो डायरेक्ट येता, तो थंय सारको स्टडी जावंक शकता. ताजे इफेक्ट्स, ताजे कितें आसा ते सगळे, ते हिलियम कितल्या प्रमाणाचेर चंद्राचे एटमॉस्फियरान, एक्झोस्फियरान आसा, हें सगळें एक रिसर्च जातलो. दुसरो एक आनी एक इन्स्ट्रुमेंट आसा जो चंद्रा वयल्यान पृथ्वी स्टडी करतलो. ओके,
पृथ्वी चंद्रा वयल्यान आमी स्टडी करतले आनी कितें स्टडी करतले यू विल बी सरप्रायज की एक प्लॅनेट आसा ज्याचेर जीव आसूं शकता हॅबिटेबल प्लॅनेट ताज्या बद्दलची सायन्स कशी आसता तें आमी स्टडी करतले आनी कित्याक पृथ्वी कित्याक स्टडी करप बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टडींग फॉर एलियन्स ओके जर एक लिव्हिंग प्लॅनेट आसा आनी तो लिव्हिंग प्लॅनेट कसो बिहेव करता सो हॅबिटेबल प्लॅनेट रिसर्च जेन्ना चंद्रा वयल्यान करता पृथ्वीर रावन तूं पृथ्वीचो रिसर्च करूं शकना भायर वचून तूं जेन्ना ऑब्जर्वेशन करता तेन्ना ती डेटा यूज करून तूं एक्झो प्लॅनेटरी सायन्स एस्ट्रोबायोलॉजी हें सगळें करूंक शकतलो सो इंडिया खूब फुडें वचपाची आसा खूब फुडें वचपाची आसा जस्ट वेट एंड वॉच की आतां कितें जातलें आतां आमची फुडें नेक्स्ट जनरेशन विल बी व्हेरी हाय इन टू स्पेस हांव तरी म्हणटा विकेंडार स्पेसाक वतलेत भुरगे आमचे ओ दॅट्स नायस आणि म्हाका दिसता गोंय सरकारान ताचें पावल म्हाका दिसता पयलीं उखल्लां बिकॉज नाव गोवा गव्हर्मेंट हॅज इंट्रोड्यूस्ड एस्ट्रोनॉमी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर स्टँडर्ड 9th and 10th आणि हितूंतल्यान म्हाका दिसता ती एक्सायटमेंट जी आसा सगळ्यां मदीं ती डेफिनेटली फुडें सरतली फुडें आदित्य मिशन वचपाचें आसा सनाची स्टडी इंडिया करतले कमिंग टू दॅट पॉयंट बिकॉज सन तुवें म्हटलें की सनाक आमी ऑब्जर्व करपाचें आसा आर वी हेडिंग टुवर्ड्स सन येस दॅट्स द आन्सर it's very hot how are we planning to go there ना सनाकडे वच्चे ना it will be in orbit around the planet only आमच्या हायर ऑर्बिटानूच असून हांगच्यानूच ते स्टडी करतले आता खूपशे आमचे सोहो म्हणून आसा अमेरिकाचे सोलार अँड हिलिओस्फिअरिक ऑब्झर्वेटरी एक्चुअली ते सनाकडे वचनात सन इज ह्यूज इनफ टू गिव्ह लॉट ऑफ एनर्जी सो पयशांनूय घालू शकता लायक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स म्हणजे आमचे हबल स्पेस टेलिस्कोप खूप जेम्स वेब बी आसा पण तांचे सगळे कितें आसा दे ऑल कॅनॉट डायरेक्टली लुक एट द सन दे आर नॉट मेड फॉर दॅट दे आर व्हेरी सन इज व्हेरी पॉवरफुल आनी हे डेलिकेट आसता सो डेडिकेटेड मिशन सनाक जाय पडटा सोलार फिजिक्स हिलिओ फिजिक्स म्हणटा त्या खातीर आनी सन स्टडी करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज सन आमचो सोर्स ऑफ लायफ आनी सन बरो बिहेव करना सो सनाच्यान कंटिन्युअसली फ्लेअर्स भायर सरतात आनी कोरोनल मास इजेक्शन्स म्हणून इतली एनर्जी भायर सरता की अर्थ ताजे जर वाटेर अनफॉर्च्युनेटली असली जाल्यार डिझास्टर जावपाक शकता आमचे जे फ्लायट आसा तांचे सिग्नल्स वतात सॅटेलायट कम्युनिकेशन ब्रेकडावन जाता इलेक्ट्रिसिटी जे सप्लाय आसा ग्रीड ब्रेकडावन जाता सो सन जितलो लायफ दिता तितलो लायफ वायप आउट करपाची क्षमता आसा सनान भितर सो सन इज एन ऑब्जेक्ट वीच यू कॅनॉट टेक फॉर ग्रांटेड सुर्याक कंटिन्युअसली ऑब्झर्वेशन करून ताजे बद्दल स्टडीज रिसर्च डेटा आमकां कंटिन्युअसली मॉनिटर करचो पडटा आनी म्हणजे फॉर सॅटेलायट्स जेन्ना सॅटेलायट सोलार फ्लेअर सॅटेलायटीच्या डायरेक्शनान आयलो एटलिस्ट यू कॅन शट देम डावन कम्युनिकेशन शट डावन घेवं येता सो आमी कितें तरी करूं शकता सो नाव आदित्य मिशन इज वन ऑफ द मिशन्स खूब कमी मिशन्स आसा सोलार मिशन्स आमी इंडिया आतां तातूंत एचीव करता आदित्य मिशनान फुडें चंद्रयान हांवें सांगलें 3, 4, 5 वचपाचें आसा फुडें आसा फुडें इंडोनॉट्स वतले गगनयानान भितर वतले आनी खूब अशे इंडिया वॉन्ट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हॅव अ ब्रायट फ्युचर व्हेरी ब्रायट फ्युचर आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल इज जशें म्हणटा आमी वी शूड नो थिंग्स वीच आर अराउंड अँड वी शूड ऑल्सो ट्राय अँड एक्सप्लोर थिंग्स वीच आर अननोन टू अस and that is where ISRO and Indian Space Research Program is heading into. Correct. Satish, तू आयज आमच्या मध्ये आयलो इतकी माहिती दिली बिकॉज म्हाका दिसता खरेंच फ्रँकली आय डोंट नो अबाउट माय व्ह्युअर्स बट डेफिनेटली म्हाका बरीचशी गजाली कळ्ळी विथ रिस्पेक्ट टू चंद्रयान 3 अँड ऑल्सो द स्पेस रिसर्च प्रोग्राम दॅट वी हॅव हियर इन इंडिया बेस्ट थिंग इज आवर यंगर जनरेशन इज इंटरेस्टेड व्हेरी ट्रू भुरगीं आमचे सगळे आमच्यापेक्षा चड ती आमकां सांगतात दॅट इज द बेस्ट थिंग आय एम ऑलवेज पॉझिटिव्ह की इंडिया विल नॉट बी अ डेव्हलपिंग कंट्री एनीमोर वी विल बी डेव्हलप्ड फुल्ली डेव्हलप्ड आणि मी दुसरे कंट्रीक वाट दाखयतले फुडें ताकाच आमी विश्वगुरू म्हणटात आय थिंक एज वी कम क्लोज टू 23rd of August I think fingers crossed Satish is 100% sure I think we also are 100% sure that this time we will hit the moon and land softly and perfectly I think तुम्ही obviously fingers crossed expect करा आणि तुमचे प्रेयर्स असूनी till such time आम्ही ते अपडेट्स घेऊन पुढे तुमच्या मुखार येतलेत पण तोपर्यंत पळयत राहात प्रुडंट हॅलो टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर हय सर चडशी 7 ते 10 वर्सां हां शाळेंत सोडले तुमी शाळेन शाळा आसतना ती वचना साहेब आणि आता तर सुटी पडल्या तुम्ही आणि कितें साहेब सर सुटी पडले आतां तुमी आनी कितें सर ना सॉरी सर ना हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयता आतां वाव कितली बरी शाळा
हें कितें रे? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पुलिसाकडे. सॉरी काका. सॉरी सॉरी बिरी काय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आतां घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवांत गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्ला रे फुडार, खोशी सारे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.